फोण्या बोंडबागांतले 51 फामिलीचे उदकाक हाल चल्ल्यात। न्हावपा धुवपाचे उरले कडेक लोकांक पिवंक उदक ना। गांवचे लोक पिवपाचें उदक पंपान घेतात। कपडे आनी आयदनां धुवंक पावसाचें उदक। पावसांत ही परिस्थिती जाल्यार गिमात कितें काय म्हूण गांवकाराक प्रस्न। PWD कळोवन जालें, मात पायपलायनींतल्यान थेंब येना। लोक रस्त्यार देवपाची तयारी करता। 1.5 वर्स जाले आमकां उदक ना। कळ्ळें, सगळ्या कडेन आमी वचून आयले, आमदारा कडेन वचून आयले। तेणी सांगलें 8 दिसां भितर उदक येतलें म्हणून सांगलें। पयलीं आतां आमकां एक थेंब सुद्दां उदक ना। टँकर एक दीस येयला जाल्यार 1-2 दीस येना, एक अशें आसता। पयलीं म्हणपा टाकी हें जाल्यार रिपेराक काडल्या म्हणपा लागले। मागीर म्हणपा ओपो उदक कमी आसा म्हणपा लागले। 3 दीस जाले एक थेंबो सुद्दां अजिबात ना। फाटल्या दिसांनी तरी मातशें दोना बिना येतालें, मातशें तें सुद्दां ना। पावसाचें वापरता आनी पिवपाक आमी टँकराचें घेता आनी बांयचें। चवथ येयलें म्हणटा आतां उदक आमी तें टँकराचें तें वापरपाचें देवाक आनी कितें वापरपाचें? पायपलायनीच्यान तें उदक तर येना। मंत्र्या सुदीन गोंयकारा फुड्यान गेले, PWD फुड्यान गेले, ते सगळे जेईक मेवळे, येईक मेवळे। 5 दीस जाले आतां, 5 दिसा आतां 6 दीस फक्त बिलां मागतात। आतां कितें करपाचें? आतां कितें मोर्चे व्हरपाचो व्हडलो आनी कितें तरी करपाचें। पायपलायनी फोडून उडोवपाचें आनी कितें लागता। पयर 2 दीस मिटींग घेतली, 2 दीस नळ येयलो। कालच्या नळ आतां पावसा उदक ना जाल्यार आनी गिमा आनी वाचपा ना। पेडणे अमरनाथ नायकाची फामील सरकारान अन्याय केलो म्हणून तिसरे फावट धरण्याक बसल्या। तांची जमीन इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या रस्त्याक गेली, मात फामील लुकसाण भरपायचेर सातीस्वेत ना। अमरनाथ म्हणटा ताका फुकटाची भीक नाका, जमनी खातीर कायद्यान जी भरपाय फावो ती मेळची। फाटले 2 फावट धरणे फाटीं घेवंक ताका आश्वासन दिवन 3 पानां केलीं। ह्या फावट न्याय मेळा मेरेन उठचो ना म्हूण ताची फामील धरण्याक बसल्या। सारको कायदेशीर मेळोंक फटिंगपणां कितें आमचे कडेन करतात? आमकां तुमी आतां 8 दिसाची मुदत दिवन तुमी हें केलें न्हू। 8 दिसाचे आतां 2 आठवडे जाले जाल्यार तुमच्या हेका कांयच व्हॅल्यू नसो जालो न्हू। गरीबाची धजा उडयता अशी जाली न्हू। आनी ते बी कशें कायदेशीर, आमकां काय तुमचे बेश्टे फुकटचे हें नाका। आमी कायद्यान झगडा, आमकां भीक बी तुमची तसला कांय नाका। आमकां न्याय मेळोंक जाय, जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत आमी हे चालू दवरतलो। इतले मजगतीं 14व्या वित्त आयोगा पंचायतीच्या जागृती खातीर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान करपाक खासा कार्यशाळा जाली। पंचायत खात्यान पेडणे कॉलेजीच्या सभाघरांत ही कार्यावळ दवरिल्ली। कार्यावळीत पेडण्यातल्या पंचायतींचे पंच आशिल्ले। Now the government of India, the 14th Finance Commission decided that instead of giving money to the states, we will give it in turn to the villages. Government of India wants to give these Finance Commission grants, which is the share of the taxes that the central government collects, directly to each and every village. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। फोमेंतो ऑल इंडिया बुद्धीबळ सर्तीच्या 8व्या राऊंडा उपरांत महाराष्ट्राचो समीर कातमळे 7.5 पॉयंटां सयत लिडिंग सुवातेर आसा। सर्तीचो निमणो राऊंड बुधवारा जातलो। ही सर्त पणजेचे रुद्रेश्वर संस्थेन मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत घेतल्या। सोमारच्यान महाराष्ट्राच्या इंटरनॅशनल मास्टर समीर कातमेळेन फॉर्मान खेळपाक सुरवात करीत मंगळाराय बरो खेळ केलो। 8 राऊंडा उपरांत समीराचे 7.5 पॉयंट जाल्यात। 7व्या राऊंडात समीरान आदलो लीडर इंटरनॅशनल मास्टर हिमांशू शर्माक मारलो, पूण 8व्या राऊंडात समीराची सौरभ खर्डे कडेन गेम ड्रॉ जाली। दुसऱ्या सुवातेर रेल्वेचो सौरभ आनी हरियाणाचो साहिल टिकू आसात। तांचे प्रत्येकी 7 पॉयंट जाल्यात। गोंयचे एम बारात आनी अमेय ओदी बरीच झूज दितात। एम बाराताचे 6.5 पॉयंट जाल्यात, जाल्यार अमेय साहिला कडेन हारिल्ल्यान 6 गुणांचेर आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।